Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तो एक फुटबॉल ग्राउंड आहा वेलसांव तो आमकां लावजारू सोजा मोठे फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तो 5,000 दिल्लो. आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो 5,000 ना आमगेल्या आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयला थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्राउंड आनी कोणा आतां ताब्या आहा. कितें ग्राउंड इज अंडर SCG सो आतां बसून ते सारके ते ग्राउंडार स्टडी करतले आनी मागीर चोयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपा तो ग्राउंड आनी रेनोवेट करपाक. आमी CZMP प्लॅनाचें रेजोल्युशन घेयलां कितें पयर आमी हितून रविंद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन घेयलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचे म्हूण आमी. ह्या प्लॅनाचेर जे आमी दाखयल्ले आहात की हांगासर कॉरल्स आसात, सी हॉर्सीस आसात, मायग्रेटींग बर्ड्स येतात हांगासर. मागीर हांगासर फिशींग रायट्स जे फिशरमॅनांचे आमचे रायट्स आहा पळय नेट बी घालतात आरी आसात त्यो सरकारान तांच्या प्लॅनाचेर ह्यो वस्तू कांय एक दाखोवंक ना. इको सेन्सिटीव झोन दाखोवंक ना तुका. आनी हायटायड लायन तांणी जी दाखयल्या टेक एग्जाम्पल ऑफ हायटायड लायन इन आल्दोना जी चर्च आहा पळय ती उणेच उणें हायटायड लायन वयल्यान म्हाका दिसता 200 मीटर उंच आहा खोडपाचेर आहा ती तांणी हायटायड लायन दाखयल्या. Now you have got the privilege to hear this talk and you will have a little time till tomorrow, till 5 o'clock tomorrow. You can either give your objection and suggestion by writing and submitting it in the GCZMA office, which is now shifted to the Depot Towers at Patawali Panjim. It used to be in Porvorim. And second part is the legal aspects is what we have explored, and we are in touch with Goa Foundation and others, and I think we should be moving with a petition challenging this farcical public hearing which was conducted, which is totally mockery of law. आजच्या पिढीत तालुक्यात आमच्या लेवलचे असो आमची सगळी डिग्री असो एका जाणी जावपाक जाय. खंय आमच्या गाड्यावयले आपल्या गावातले जे जाणटे ज्यांच्यानी आपले कुटुंब समाज आसता समाजा खातीर कितें योगदान दिलें, समाजा खातीर काम केलें. गांवांतल्या देवस्थानाक खंय तरी देवस्थान आसा ते बरें जावचें, देव देवतांची सेवा करची हाच्या खातीर योगदान दिलें. आनी तेचे देखून गोमंतकाची कला जी आसा कलाकार म्हणून रंगमंचार येता आसतना जो म्हाका लेखक श्रीनिवास सावंतान उल्लेख केलो की जेंचो सत्कार हांगा जालो ते बऱ्यापैकी नाटक कलाकार सुद्धा आसात. त्यांच्या पावलाक पावल दवरून आमकां फुडें वचपाक जाय. हे फुडें वता आसतना आमकां नाट्य घोडी समजोवपाचें आसा, कलाकार म्हणून ती गाजोवपाचें आसा. कला फुडें वता आसतना समाजीक कार्य करता आसतना ती समाजीक कार्य करपाची गरज आसा. हांव ह्या पार्टीन जॉयन जाल्लें आसा फकत लोकां खातीर काम करपा खातीर, कित्याक हाचे पयलीं हांव लोकां खातीर काम करून आयिल्लीं आसा आनी हाचे फुडें हांव लोकां खातीरूच काम करतलीं. आनी ही जी पळय आमची पार्टी आसा ताचें नांव वयर काडूंक हांव खूब प्रयत्न करतलें आनी नांव बहुजन समाज पार्टी आमच्या गोंयांत बरे भाशेन लोकांचे पासत काम करून लोकां पासत वावरूंक आनी लोकांचें बरेंपण करपा खातीरूच हांव फुडें प्रयत्न करून बहुजन पार्टीक फुडें वयर काडटली. संविधान का तो हर समय सिर्फ बातें हो रही, प्रैक्टिकली किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा और काम भी नहीं हो रहा. तो हम चाहते हैं कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने वाली है. इसमें ना भेदभाव है, जातिवादी है, छोटे बड़े है, गरीब अमीर है, सबको एक जो अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिए उसको बहन जी ने पार्टी फॉर्म की, अब उसको लेके हम लोग आगे चलना चाहते हैं. और अभी इलेक्शन लोकल आ रहे हैं उसमें भी हम लोग भाग लेंगे और आगे MLA इलेक्शन में भी हम लोग भाग में लेंगे. और हम लोग का प्रोग्राम है बहन जी को भी ला के स्टेट में उनके बारे में समाज के बारे में आगे का उसका हमारा प्लान है. उसके हिसाब से हम लोग आगे जो स्ट्रेटजी पार्टी की बनती है उस हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे.